Also going to this तिसरे खेपे वो बॉडी बिल्डिंग मिस्टर गोवा वो घडून हाडटा एसएजी च्या अंडर आणि गोवा बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन हांचे अंडर एसएजी बरोबर घेऊन वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन दोया मैदानाचेर घडून हाडटा. ह्या वर्षी 3rd इयर जाते. लास्ट 2 इयर्स वो इव्हेंट जाल्लो आसा आणि बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तुम्ही पळयता आसतले की बॉडी बिल्डिंगाक हाली भरपूर रिस्पॉन्स मेळटा. आमचो हालीच एक इव्हेंट जाल्लो मॉडेल मारेवाचो तो आक्या जाल्लो. आक्या परिसरात आम्ही गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशना बरोबरूच केल्लो आसा. थंय आमकां भरपूर पार्टिसिपंट्स मेळिल्ले आणि भरपूर डिमांड ऑलमोस्ट 1000 लोक वयर क्राउड आयलो पळोवपाक इव्हेंट. रातचो खूब लेट जालो इव्हेंट जालो जाता. तरी आसतना एंड पर्यंत लोक रावता पळोवपाक. अशें आमकां कोण येता की हालीं तेंपार भुरग्यांक आनी हे सगळे जिमान भुरगे जे आसता फिटनेसाक लागून आनी हाका लागून सगळ्यांक बॉडी बिल्डिंगा कडेन खूब एट्रॅक्शन जाल्लें आसा. ताका लागून खूब इव्हेंट हालीं बॉडी बिल्डिंगाचे जाता. वो आतां 8 तारखेक मिस्टर गोवा जावपाचो आसा एसएजीच्या अंडर. वो ऑफिशियल एसएजीचो टुर्नामेंट जावन आसा आनी ताचे भायर मागीर दुसऱ्या इव्हेंटाचें डिक्लेरेशन हांगा जातलें कुंकळेचो. हांव गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशनाक ऑल द बेस्ट म्हणटात आनी हो इव्हेंट फूल ऑर्गनायज ताणी केला आनी बरे भशेन जावं म्हणून मागता. ट्रॉफी डिस्प्ले प्रेस कंपनी दवरना त्या एथलेटिक उपस्थित जातात आमचे गोवा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशनाचे चेअरमॅन बाब योगेश कामत, माझे वांगडी सगळे आमचे गोवा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशनाचे मेंबर प्रेस. हांव सांगपाक सोदतां की जाणा हे जे आमचे एसोसिएशन जे आसा तें एकूच लिगल आनी कायदेशीर एसोसिएशन. ह्या एसोसिएशनाक इंडियन बॉडी बिल्डिंग, इंटरनॅशनल बॉडी बिल्डिंग, ऑलिंपिक एसोसिएशन, एसएजी, गोवा गव्हर्नमेंट सगळ्यांची एप्लिकेशन आमकां आसा. बाकीची जी एप्लिकेशन क्लब आसात ती जर कॉम्पिटिशन करतात पूण आमचे कडेन खरें म्हणल्यार हितून भाग घेतात तेतून भाग घेवपाक येना अशें आमी करूं ना. कारण भुरग्यांची वाट लागता. पूण हे आजची जे सर्टिफिकेट मेळटली ती भयंकर इम्पॉर्टंट. कारण ही सर्टिफिकेटीचेर आमचे डायरेक्टराची सायन आमचो भक्ता सर आमचे चेअरमॅन सगळ्यांची सायन आसता. इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेट ही आसा. ह्या सर्टिफिकेटीचेर फाल्यां तुमकां जर कॉलेजी भुरग्यांक म्हण इस्कॉला भुरग्यांक म्हण मार्क मेळूंक शकतात. फाल्यां कसलो जर पोस्ट एप्लाय जालो जाल्यार हाका इम्पॉर्टंट आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक मागता की जाता तितले ह्या जे कायदेशीर एसोसिएशन आहा तें थंयच एप्रोच जावचें. हाजे पयलीं एसोसिएशन चलतालें पूण खबर आसा हातें 3rd ऑल खरें म्हणल्यार दर वर्सा गोवा बॉडी बिल्डिंग आनी ऑल गोवा हें घेवंकूच जाय असो कायदो आसा. पूण फाटल्या 4-5 वर्सां पयलीं कोण आशिल्ले तेणी सारकी घेतले ना. पण आतां आमकां चेअरमॅन जो मेळ्ळा पूण खबर आसतलें आमचो माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आतां आमदार ताचो चिरंजीव तो इतलें काम करता. तो खंयच्या टायमार कितें सांग तो हजर आसता. जेन्ना आमकां चेअरमॅन मेळटा तेन्ना आमचे सगळे एसोसिएशन बरें काम करता. त्या खातीर हांव सगळ्या एसोसिएशनाचे आभार मानता. आनी तितून हांव एक सांगपाक सोदतां आमचो मेन आमचो जो खांब आसा तो बाप्पा वेडीकर. तो आमचे सगळे एसोसिएशना भितर आमकां असो झगडील करता. पूण आमकां कळूंक येना तेगे झगडी कॉमन पूण त्या पळय ते मनाक धरता तेंच तो करता. हांगा न्ही आमी तेका ऑल इंडिया उरता तेका कंपिटिशन घातिबा थंय तशी तेगेली तो कोणा आयकना. कायदेचें कितें अशें करपा जाय तेका डायट ओपन जाय, फटींगपणां कोता येना, डिसिप्लीन तेका जाय अशें धरलेलो तो आमकां बाप्पा वेडीकर आसा. त्या खातीर हें एसोसिएशन बरें चलता. पण आमकां तेजे झगडी चालू आसता आमची सगळे मेंबर तेजे कोच आसतात. कारण घरची भितर ती पूण आमकां निमाणी बाप्पान आमकां उडून मारून आमी येवचें पडटा आनी आमी येतात आनी बाप्पा भरपूर काम करता. ते सगळे एसोसिएशन तेजे आभार मानतात. मागीर मुद्दाम आभार मानचे.